हांगा एक्सपायर हो आमचो तो 14 वर्धापन दीन आनी तो आमी बरो उत्सवान मनयता आनी ते सांगता आसतले की आमी हांगा 8 दीस सगळे भुरगे करणार रांदपाचें विणपाचें सगळें आमची बायलां बिलां वाडयले हें करता आनी चलता दीस काडटा हें करता बरो वयता आनी आतां रोखडेच आमचो 8 दिसांनी हें आहा वाडवळ येवपाचें आहा तेन्ना 26 तारखेक तेन्ना आमी आतां वाडवळाची तयारी फुडली हें जावन रोखडें वाडवळाची तयारी करतले आनी सगळ्यांनी आमच्या वाडवळाक येवपाचें. वडेश्वर देवाचो जो वर्धापन दीस आहा हो 14वो वर्धापन दीस आणि गेले आमचे जे उत्सव जो आहा तो व्हडल्या भक्तिभावान जो आमी सगळे जाण करतात तशीच हांगाली जी आमची महिला आणि जे वयस्कर जे सगळे लोक 8 दीस जाले हांगा हे जे माटो घाल हें घाल सगळे बारीक बारीक सारीक काम जे सगळें आहा ते आमी सगळे जाण ते आमी हितून हांगा एका भक्तिभावान आमी हांगा एक सेवा अशी करता आणि आयज आमचो 14वो वर्धापन दीस तशेंच आमी आतां अन्नप्रसाद दवरलेले आहा अन्नप्रसादा नंतर सांजचे आमचे भजन आसतलें भजना नंतर घुमट आरत जाली की आमचे येता ते 26 तारखेक आमचो हांगलो वाडवळ हो जो आमी आहा तो साजरो करतले. देव बरें करूं. ही वाड्या वयली जे सदांच हांगा देवस्थपण जाता ताका लागून आमी आयिल्ले आमकां आपयल्ले हांगा आनी पोरूय आयिल्ले पेल्या वरसूय आयिल्ले आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 वर्सां वयर जालीं हें जें देवस्थान जाता पळय तें सो आमी हांगा आयिल्ले आनी बरें दिसलें आनी सगळे लोकांचे वाड्या वयले आनी गांवच्या लोकां पासून मागला. हय